नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो. खुरीस फोडटल्यांचेर कंट्रोल ना. केप्यां फोडल्या आनीक 2 खुरीस. एक शाळवणा, दुसरो कुडचड्यार आमदाराच्या घरा कडेन गस्तीर IRB प्लेटून. फोडटल्यांचो पत्तो ना. SPच्यो ट्रान्सफरी. अमित शहाचे दाबोळे एअरपोर्टावेले सभे उपरांत आता एअरपोर्टार लग्नाच्या रिसेप्शनाक काँग्रेसीच्या सरचिटणीसाचो एअरपोर्ट डायरेक्टराक अर्ज. BJP म्हणटा सभा स्पॉन्टेनियस. काँग्रेस म्हणटा शहा बेजबाबदार. मिरामार हॉटेल मॅरियटा लागसारचो नो डेव्हलपमेंट झोन मार्क करचो. GCZMAक हायकोर्टाचो 12 जुलय मेरेन प्राज. मॅरियटाचेर एक्शन ना म्हूण गोवा फाउंडेशन हायकोर्टाक. रिफिल गॅस सिलिंडरांतलो LPG हांगचो थंय करून गॅस चोरपी एजन्सीचे रॅकेट बाणावलेकारांनी फोडले. लोडर ड्रायव्हराक धरले रंगे हात. ट्यूब लावन अर्धे सिलिंडर रिकामे. 22व्या आशियाई एथलेटिक्स सर्तीत ओदिशांत सुरवात. 45 देशांतल्यान आयले एथलीट्स. आनी आषाढांतल्या पावसाच्या नेटार माशेलांत देवकी कृष्णा मुखार चिखल कालो. भुरगे जाणटे नेणटे बिनधास्त बरबटले. पळयात माशेलांतलो चिखल कालो. खुरीस आनी देवळ्यांतल्यो मुर्ती फोडटल्यांचेर अजून तरी पुलिसांचो कंट्रोल दिसना. दक्षिण गोंयांत ब्रेस्तारा आनीक 2 कडेन खुरीस फोडले. एक शाळवणा आल्मा खुरीस आनी दुसरो कुडचड्यार मार्केटांत आमदार निलेश काब्रालाच्या घरा कुशीकूच खुरीस फोडलो. आतां खंय पुलीस असले गजालींचेर नजर दवरूंक IRBचे 2 खासा प्लेटून गस्तीर घालतले. सांजे म्हणल्यार सरकारान SPक ट्रान्सफर मारले. पेट्रोलिंग पेटी all the police stations we have formed special teams. All the police stations we have made sure that there are patrolling schemes and there is a picket scheme in place. So kal raat mein bhi as usual there was picketing, there was patrolling by the police staff at around 4:30 in the morning. Both these crosses were all right. They were in perfect state. It was checked by the police staff of the police station Kurchorem. At 5 o'clock, 5:15, when it was checked by the police staff, then it was noticed that it has been desecrated. So this is really unfortunate, and I would like the people of Salsette and people of South Goa to cooperate with the police. पुलिशेक खंय लीड मेळ्ळ्या आनी ताचेर ATS आनी सायबर सेलाचे टेक्निकल एक्सपर्टांची मजत घेवन सोद चल्ला. See, we have got some leads. Now we have got some leads. We are working upon it. We have also taken the help of. We are taking the help of cyber cell as well as the people who are expert in cyber analysis in the ATS in order to analyze the dump data, etc. And technical surveillance also we are in the process of mounting, and we are also in the process of analyzing any technical data that we are able to get. So the process has already started. Yesterday a team from ATS was already here. They were collecting the dump data. Now we are in the process of doing the analysis. पुलिस या प्रकरणात गंभीर आसा. लोकांनी पॅनिक जावचे न्ही म्हूण SPन उलो मारला. People should not panic. They should not go into a panic mode, and police is putting its best foot forward. Their area is being secured. Pickets are in place. Patrolling is being done. In fact, all the PCR vehicles, they have been given strict directions that they should patrol even with sirens on. पुलीस पेट्रोलिंग आनी चौकशी चल्ल्या. मात समाजात फूट घालपाच्यो असल्यो घडणुको थांबयतलो जाल्यार लोकांनी पुलिशेक मजत करची. मजत करतल्याची नांवां सिक्रेट दवरपाचें उतर दक्षिण गोंयच्या SPन दिलां. ह्यो घडणुको घडटनाच ब्रेस्तारा सांजे पुलीस खात्यान कांय म्हत्वाच्यो बदल्यो केल्यात. दक्षिण गोंयची SP चंदन चौधरी उत्तर गोंयची SP केल्या. अरविंद गावसाक दक्षिण गोंयचो SP केला. कार्तिक कश्यपाक SP SB, क्रायम EOC आनी SITचो अतिरिक्त चार्ज. शेखर प्रभुदेसायाक SP हेडक्वार्टर्स केला. धर्मीक चिन्हांच्या तोडफोड प्रकरणांचो सरकारान बेगीन सोक्षमोक्ष लावचो म्हूण काँग्रेस म्हणटा. ह्या सरकारान पुरे आपले कॉन्शियस सांबाळून जी लॉ अँड ऑर्डर आसा तो लॉ अँड ऑर्डर
असले लोकांक असले सवंगांक हातीन दिवपाक जायना. काँग्रेस पक्ष सरकाराक सगळे तरेचे सहकार्य करपाक तयार आसा. गोयच्या मंदिर महासंघानं हे विशीं हुस्को उक्तायलो. हे निंदनीय प्रकार आसा आनी अशा प्रकारांक सरकारान संवेदनशील जावन वेळीच आळो घालचो अशे दृश्टीन मागणी करपा खातीर आमचो जो गोंयचो धार्मीक सलोखो आनी शांतता जी आसा ती बिगडोवपाचो जो प्रयत्न ह्या माध्यमांतल्यान चल्ला त्या संदर्भात जागृती जावची ह्या दृश्टीन आनी सगळ्यां भितर एक समन्वय रावचो, शांती रावची, सलोखो रावचो ह्या सगळ्या दृश्टीन आमी ह्या शांततेच्या ह्या परिशदेच्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करपा खातीर हांगा जमल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सिलिंडर डिलिव्हरी करपाक म्हूण भायर सरप, ट्रक वाटेर दवरून सिलिंडर अर्धो करप आनी मागीर सप्लाय करप. बाणावलेकारांनी LPG गॅस सिलिंडराचे एजन्सीचे रॅकेट एक्सपोज केलें. गॅस हांगसो थंय करपाचें काम बारीकसो ट्यूब 5 मिनटां भितर करता. लोकांनी ट्रक आडावन लोडर आनी ड्रायव्हराक बरेच थापटायले. पोलीस पावता म्हणल्यार चर्चिलान अर्दें इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें. गैस निकल रहा है। जोर से बोलो। गैस निकल रहा है। क्यों निकल रहा था? ते तू खबर ना गैस भरता म्हणून बर्तन प्रधान तो का चाय पानी में करता पड़ा। चाय पानी को चाय कितने देता हूँ। चाय पानी के लागून करता चोरी करता है। और पहला क्यों बोला ड्राइवर है बोल के? चोरी करना पकड़ा गया तो चोरी करना ही पड़ेगा। क्यों कर रहा है बोलना ही पड़ेगा। बर्बन 30 ना What is this? Sir, we don't know what is happening. No, just stay there, stay there. Don't close. ना This is your people are trying to pull the poor people's money. You are wanting it. Yeah? Yeah, अपन पुलिस अपन ना रे. Hey, कितना साल हो गया करने को? पाइप लगे पाइप दिखाओ उसको साफ दिखाओ कितना साल? कितना साल? कितना साल होते हैं तुम लोग? Hey, तू ऐसा हेलो तू हुई आ एक बेगिनो आवाज यहाँ दिखाओ रे साफ पाइप दिखाओ रे वो कितना साल पाइप दिखाओ रे मैं 2 महीने से कर हम पूछता है कभी आया तुम इधर इधर ये नगरी में कितना साल तक हो गया? मैं 2 ही महीने 2 महीने. तुम कितना था? हाँ? आपको 2 साल पुलिस आऊं रावला येता म्हणते आए का तू दूसरा में तू ऐसा हमारे तू कितना गेला सर कोणी डाऊन गेलतो आपण तो सेक्युरिटी पुलिस आइडिया हेलो तुम मला एक काम करा यदि फोन तर त्या गाणं आणू सगळे हक्के पण ओके सर गेला का पोलीस स्टेशनला गेला तर सांगतो ए साल सीआईडी पण केल बद्दल ब्रिगान केले आलो ते ब्रिगान तभी रॅकेट नो बारीक लोक का बघत नो तिथं किती होता बारीक लोक किती आपल्या किती आहा तेंगे एक सिलिंडर घेतात आणि तिथून जर पक्के सिलिंडर तेमचे त्यांना किती कोणाले पहिले तें काय कोणा न्हू म्हणजे हे आता 2 वर्सांनी कोताय ते कारभार आज लोकल्सांनी हांगा सिलिंडर फिलिंग करताना बोलला तुमकां कितें खबर आशिल्लें काय कितें ऍब्सोल्युटली काय खबर नाशिल्लें आयकल्लें पूण आतां सापडलें न्ही सो कितें एक्शन घेवपाक जाय घेता तेंचेर सद्या पयलीं चॅक करपाक जाय आनी तेंकां कामा वयलें काडपाक जाय पूण कितले म्हयने जाले हें करपा लागून कांयच आयडिया ना म्हाका 15 दीस पयलीं म्हाका आयिल्लें वॉट्सॅपाचेर ग्रुपाचेर येताले पळय तेजें आयकल्लें जाता म्हूण सगळें पूण आय डोंट नो आमचो स्टाफ करता काय कोण करता तरी कांयच खबर नाशिल्ली आनी तो दुसरो धांवलो तो पयसो तो एक्चुली आमचो सेक्युरिटी तो हेंचे बरोबर डिलिव्हरी केल्लो आज आम्ही म्हारगाय वाडवल्या परतून सिलिंडर काबात आहे सिलिंडरांची रेट वाडयता सबसिडीत म्हणटा गव्हर्मेंट आमची सबसिडी दिता खूंय पावता कांय खबर ना आज हिंग थोड्या मादारी आमी हेंकां सिलिंडर गॅस ट्रान्सफर कोता दोले सिलिंडर ओल्ड सिलिंडरांतल्यान धाकटे सिलिंडरांचे ट्रान्सफर कोता तेंकां दोले आनी हे चोताले सगळे आमी गॅस सिलिंडर भोवता रोखडे म्हळ्यार 10 दिसांनी सिलिंडर काबात न्हू सो हे काय दोले तेंचेर तुमचे मातशें एक्शन घेवचें म्हूण मागता आनीक एकलो बुडलो. दृष्टी लायफगार्ड आनी कोलवा बिचार एकल्याक बुट्टानं वयर काडून सालवार केलो खरो
मात तो हॉस्पिशियोंत सोंपलो. ब्रेस्तारा सकाळची गजाल. हॉस्पिशियोंत शिफ्ट करता म्हणल्यार तो सोंपलो. मेला ताची वळख अजून कळिल्ली ना. तो गोंयकार वा ट्युरिस्ट तेंय कळिल्लें ना. एक वेळ उदकांत ताका फिट्स आयली आसूंये म्हूण दुबाव. इतल्या मजगतीं शिकेरी दर्यादेगेर आनीक एक बुडलो. 19 वर्साचो अंकीत सिंग शिकेरी बुडला म्हूण म्हायती मेळ्ळ्या. तो खंय रावपी उत्तराखंडाचो. वाडदीस करपाक खंय 4 जाणांक घेवन केक कापूंक दर्यावेळेर गेल्लो. ल्हाराच्या नेटा सरशी चौगूय दर्यांत गेले. तिगांचो वेळ बरो म्हूण ते साल्वार. अंकीत व्हांवलो. सांजे मेरेन ताची बॉडी हाताक लागूंक नाशिल्ली. 4 लोक पिकनिकेक गेल्ले मीन टू सेलिब्रेट अ बर्थडे. These 4 people are the chef working in one of the 5-star hotel in South Goa. One of the chef's birthday was there, so they came to celebrate. While they were sitting on the rock, all 4, the big wave of the water came and all were pulled inside the sea. However, 3 tried to manage and hold the rock, but 4th person, Ankit Singh, age 19 years, is from Nainital. He went in the sea, and till now we did not found him. We have pressed in the services of coastal police and other competent department to search the dead body, to search the missing person. The search is still on. Bureau report, Prudent. Give it break.